पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बिहार भोंवडेंत आज राजगीर वाठारांतल्या प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या नव्या परिसराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे सयत विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर, बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर तशेंच मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। त्या भायर प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना नालंदा ही भारताच्या संस्कृतायेची वळख जावन आसा आनी ह्या विद्यापीठाचो भारताच्या तांकीची वळख करून दितलो असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। हरियाणात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके आदी परत एकदा राजकीय डावपेच नेट धरपाक लागल्यात। आजच्या घडामोडी प्रमाण हरियाणाचे आदले मुखेलमंत्री चौधरी बन्सीलाल हांची सून आनी काँग्रेस पक्षाची आदली फुडारी किरण चौधरी हांणी भाजपांत प्रवेश केलो। तांचे सयत तांची धूव श्रुती चौधरी हांणी लेगीत भाजपाचे वांगडीपण स्वीकारलें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांच्या हजेरेन भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हांणी तांकां पक्षांत येवकार दिलो। आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपाच्या हेतान पुराय प्रामाणीकपणान आपणे भाजपाक तेंको दिला अशें किरण चौधरी हांणी पत्रकारांक सांगलें। जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। संवसारीक योग दीस मनोवपा खातीर मुखेल शासकीय कार्यावळ ताळगांवां श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। ह्या कार्यावळीत सगळ्या तालुक्यांतल्यो संस्था आनी शैक्षणीक संस्था वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। दर वर्सा आमी 21 जून हो खूब व्हडा प्रमाणात योगा डे मनयतात आणि विशेष करून डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष आणि डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन या तिनूय डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सरकारच्या वतीन हो कार्यक्रम आयोजन करतात। आज गोंय सरकाराच्या बरोबर गोंयांत पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत स्कुलां आसतली, टेम्पल्स आसतले, अशा हेजेर खूब मोठ्या प्रमाणात 21 तारखेचो योगा डे, इंटरनॅशनल योगा डे हो मनोवपा खातीर आज तयार आसा आणि 21 तारखेच्या हेची पुराय तयारी आम्ही आताच आमच्या पुराय ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटांतल्यान घेतल्या। योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी, योगा स्वता खातीर आणि सोसायटी खातीर या कन्सेप्टाच्या सकयल आम्ही पुराय गव्हर्मेंट लेवलाचेर एक म्हणजे सगळ्या हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी आणि कॉलेजीस हाज्या लेवलाचेर आयोजन करपाचें थारायलां। पुराय सगळी कडेन योग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो। आता उल्लेखीत केल्ल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीन गांवांतल्यान सकाळी फुडें योग शिबीर आयोजीत केल्ली आसा। हांव सगळ्या गोंयच्या सनिश्ट लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी योग शिबिरांत पार्टिसिपेट जावचें आनी ताज्या उपरांत योगा कंटिन्यू करचो।
राज्यातल्या कर्करोग दुयेंतींक मजत करपा खातीर आपूण फावो ते प्रयत्न करतलो अशें उत्तर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. हालींच सामाजीक संकेतथळा वरवीं कर्करोग दुयेंतींची म्हायती मेळोवन तांकां आर्थीक मजत घोशीत केल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी ही म्हायती दिली. माझ्या स्वतःच्या घरान म्हज्या आवयक जेन्ना कॅन्सर जालें आनी तिका जे त्रास जाता ते पळोवन म्हाज्या मतदारसंघाचें जें कितें हांव करूं शकता आनी म्हाज्या मतदारसंघान जे आमचे कॅन्सराचे पेशंट आहा जांकां त्रास जाता तांकां परवडना ट्रिटमेंट, आय एम ट्रायंग माय बेस्ट टू सी दॅट. म्हाजो प्रयत्न चालू आहा की तांकां मदत करपाक. त्याच बरोबर फेलिक्सा कडेन पयर उलयलो हांव आनी ताका हांवें फूल सपोर्ट हांवें सांगलेलें आसा. आमचें ऑफिस कॉर्डिनेट करता ताका जें कितें मदत लागतली. तेजे चलीक ब्रेन ट्युमर जाला, तिका एक कॉम्प्लेक्स अशें ब्रेन ट्युमर जाला म्हणून ताका जें कितें मदत करपाक जाय. सो म्हाजे कडेन जें कितें देव दिता आनी म्हाजे कडेन जें कितें कॅपेसिटी आहा हेल्प करपाक तें हेल्प करपाक म्हणून हांव फुडें सरता लोकांक. आनी म्हाज्या मतदारसंघान तो इतिहासूच आहा. हांव जायत्या लोकांक हांव मदत करता. इलेक्शन हा म्हणून हांव फुडें सरना पूण हांव तरी बी कंटिन्युअसली 365 डेज आमच्या लोकांचें शिक्षण आसूं, कोण बरो नासता आमी आदार आमच्या कडल्यान जाता ते देवान आमकां जी ताकद दिल्या तेजे माध्यमांतल्यान करपाचो आमचो सदां प्रयत्न आसता. इतले मजगतीं कमी धोको आशिल्ल्या धबधब्यांचेर वचपाक पर्यटकांक मान्यताय दिवपा विशीं राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी चड म्हायती दिली. धबधबे बंद आशिल्ल्यान ह्या मान्यताय दिल्ल्या धबधब्यांची वळेरी जाहीर केल्ल्याचें तांणी सांगलें. Whatever is being declared as high risk and moderate risk, we are not going to do anything. Low risk will be allowed. There's a comprehensive list which I have released to the media. And also it's important to know that we need to have lifeguards and other infrastructure in place. Simply allowing people inside is not going to help. Whatever the forest guards deployment is there, that's why I've asked them to also ensure that the plan and the forest trails which are towards the waterfall, people should be well posted. And we need lifeguards. We need these people there. So last year, Honorable Chief Minister's intervention, we got lifeguards. Now we have again asked that we require this so that we are able to take care and see that the safety of the people is maintained. More than anything in this world, it is the safety of everyone that has to be looked into. Once you go and have an incident, it can destroy a total family. So as far as I am concerned, I am not the authority. By law, it is the Chief Wildlife Warden that takes a decision in this regard. And he has taken a decision. Last year it was a decision that was taken and it was approved by the government, is the categorization of the waterfalls, and we will go strictly and allow only low risk. There is no question of rethinking on that. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी 2024-25 वर्साच्या पयल्या तिमाहीत देशाची GDP 7.3% वाडपाचो अदमास उक्तायला. ग्रामीण वाठारांतलो विकास, सरकारी खर्च तशेंच निर्यात सेवांक लागून ही वाड जावपाचो विश्वास तांणी उक्तायला. हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार तांणी ही म्हायती दिली. Why we increase the growth? Why did we increase by 20 basis points? Now that is because number one, we see the growth momentum. We see a very strong momentum of economic activities, a strong momentum of growth. If you look at the last quarter, that is Q4 of 23-24, that is January to March this year, the momentum of economic activity is much stronger. In fact, it was perhaps the strongest momentum of the last year. And the growth in the last quarter itself was 7.6%. Although the implicit number behind NSO's number was 5.9%, but the momentum was so strong that it came at 7.6%, resulting in the high growth of last year. And that same strong momentum of economic activity has also continued into the first quarter of this year. The projection which we have given for the first quarter of this year, 7.3%, we are quite optimistic that it will indeed be 7.3%. ICC संवसारीक T20 दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीन आयच्यान सुपर 8 पावंडो सुरू जातलो. ह्या पावंड्यावेले साबार खेळ वेस्ट इंडिजान जावपाचे आसा. आयचो खेळ साऊथ आफ्रिका आड पयलेच खेपे ह्या सर्तींत वांटेकार जावपी अमेरिकी पंगड हांचे मदीं जातलो. ह्या पावंड्यावयलो भारताचो खेळ फाल्यां अफगाणिस्तान पंगडा आड जातलो. ह्या पावंड्यार अ आनी ब गटांत गुणवळेरेंत सगळ्यान वयले 2 पंगड उपांत्य फेरयेंत पावतले. काल राती युरो कप फुटबॉल सर्तीच्या फ गटांतल्या पयल्या मॅचीत तुर्कीयेन जॉर्जियाक 3-1 अशा गोलांनी हारयले. हो सामनो
डॉर्टमंड हांगा जाल्लो. फ गटांतल्या आनीक एका मॅचीन पुर्तुगालान चॅक रिपब्लीक आड 2-1 अशें जैत मेळयलें. ह्या मॅचीन पुर्तुगीज खेळगडो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाणें 6वें फावट युरोपियन चॅम्पियनशिपाक वांटो घेवपी पयलो खेळगडो जावन इतिहास रचलो. आज जावपी खेळांत क्रोएशिया अल्बेनिया आड खेळटली, जाल्यार अ गटांत जर्मनी आनी हंगेरी हांचे मदीं खेळ जातलो. अ गटाच्या आनीक एका खेळांत स्कॉटलंड स्वित्झर्लंडा आड खेळटले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.